नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। गोयचे बार्जवाले मायनिंगा खातीर मागतात केंद्रीय पावण्यार शरद पवाराची मध्यस्थी। बार्जवाल्यांचे शिष्टमंडळ मेळे शरद पवाराक। प्रधानमंत्र्याक परिस्थितीची कल्पना दिता पवाराचे उतर। पणजे शहरातले 46 बेकायदेशीर गाडे काढपाची मोहीम। गाडेकारांचे पोटा पाण्याचो उपरासलो प्रश्न। गाडेकार मागतात पुनर्वसन। महापालिका म्हणटा पुनर्वसन करपाची परिस्थिती ना आणि सुवातूय ना। पेडण्या तामोशेर रेव काढपी 2 वडी धरली। मामलेदाराक घेवन लोकांची कारवाय। रेव काढपाचेर बंदी असूनय राची चोरया रेव काढपाचे प्रकार चालूच। कारवाय करात लोकांची मागणी। एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड आणि म्हापशे पोलिसांनी बेळगावच्यान बेकायदेशीर रितीन हाडिल्ले 42 घरदुकर आणि टेम्पो केलो जप्त। वजन माप खात्यान 5 दुकानांचेर धाडी घालून जप्त केले 4 लाखांचे मोबाईल। आणि आंतर मीडिया क्रिकेट सर्तीन पुढारी आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पावले फायनलीन। सेमी फायनलीन पुढारीन मारले प्रुडंटाक, इलेक्ट्रॉनिक मीडियान मारले इन गोवाक। आता खबरो विस्तारान। गोयचे बार्जवाले आता मायनिंगा खातीर केंद्रीय पावण्यार शरद पवाराची मध्यस्थी सोदतात। बार्जवाल्यांचे संघटनेच्या शिष्टमंडळान शुक्राराक केंद्रीय शेतकी मंत्री शरद पवाराची भेट घेवन ताका निवेदन दिले। मायनिंगातल्या लोकांचे परिस्थितीची प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगांक कल्पना दिवची अशें तांणी पवाराकडेन मागला। हो प्रश्न प्रधानमंत्र्या मुखार मांडपाचे उतर पवारान बार्जवाल्यांक दिला म्हणपाचे संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधवान प्रुडंटाक सांगले। गोय बार्ज धनी संघटनेन शुक्रारा केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवाराची हरफड्या एका हॉटेलांत भेट घेवन तांकां एक निवेदन भेटयलें। मिनाच्या धंद्यार निमून आशिल्ल्या लोकांचो प्रश्न प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंगा मुखार मांडचो अशी विनवणी त्यांनी पवाराक केली। We wanted him to take up this matter with the finance ministry because he is also part of the central central government. So since he is part of that, we wanted him to take this issue with the finance ministry also to restructure our loans, because once restructuring has been done, ekda zala restructuring, second time also restructuring it is required. So that is what we wanted to explain to him, and even this matter has to be taken up with the Ministry of Environment and Forest. He has told us to make a detailed note on all these points, because we had given other points, but he told us to add other details he has asked as to how the export had increased and how it has suffered now. So if this can be projected, then he says these points he can take up with the Prime Minister. So which we feel that we are hoping that he takes up this matter and sorts out these issues. He said that yes, he will make efforts to see that the Reserve Bank etc. and the Ministry of Finance takes some corrective steps on this issue. बार्ज धनियाच्या प्रश्नाचो अभ्यास करपाक नेमिल्ल्या समितीची शुक्रारा बसका जावन काय महत्वाचे निर्णय घेतल्या असे उपाध्यक्ष चंद्रकांत गावसान सांगले। जे आमची कमिटी केल्ली आसा, मायनिंग जे डिपेंडंट आसा तांच्या खातीर कमिटी केल्ली, मिस्टर मिलिंद नायक चेअरमॅन आसात, तांच्या अंडर आजच आमची मिटींग जाल्या आणि म्हाका दिसता की फाल्यां ह्या 2-3 दिसां भितर थोडोसो 75,000 माल जो आसा तो हांगा कॅरी करपाचो आसा आणि त्याच्या संदर्भात आमचो जो बार्ज टॅक्स आसा तो सद्या गोयच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां बार्ज टॅक्स आसा तो तुमकां बार्ज टॅक्स माफ करपाक शकता आमी, हे एक पॅकेज आनंदाची गजाल जावन आसा अशा प्रकारचे एश्युरन्स दिल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार। पणजे शारातले 46 बेकायदेशीर गाडे काढपाचे आसात, 40 काढल्यात। गाडेकारांनी बोवाळ घाल्ल्यान मोहीम सध्या बंद आसा। पालिकेन गाडेकारांकूच तांचे सामान काढपाक सांगला। गाडेकारांचे पोटा पाण्याचे साधन बंद जाल्ल्यान मोठो प्रश्न उपरासला। पालिका तांची पुनर्वसणूक करपाचे परिस्थितीन ना आणि तांकां दितले जाल्यार पर्यायी सुवातूय पालिकेकडेन ना। महापौर वैदेही नायकानूच ही गजाल स्पष्ट केल्या। पळयात रिपोर्ट। पणजे येरादारी आणि फुटपाथे वयल्यान यो वच करतल्यांक नृत्याची आडखळ कडेक काडून शार निवळ करपाची मोहीम सध्या चल्ल्या।
हायकोर्टाचे आदेशा उपरांत पणजे महापालिकेन रस्त्या कुशीकचे असलेले बेकायदेशीर गाडे काडपाक सुरवात केल्या। शारांतले वट्ट 46 गाडे काडपाचे आसात। फाटले 3-4 दिसात 40 गाडे काडल्यात। उरिल्ले 6 गाडेकारांक गाड्यांतले सामान स्वता काडपाक सांगला, ना जाल्यार महापालिका हे गाडे कांय दिसांनी काडटली। महापालिकेचे हे कारवाईक लागून सध्या 40 फामिलींचे पोटा पाण्याचो प्रश्न सध्या उपरासला। मेजॉरिटी असे फुल्ली डिपेंडंट आसात ते गाड्यांचेर, की तांची उपजीविका म्हणून गाड्यांचेर ते अवलंबून आसात आणि ताका लागून तांकां खूब त्रास जावं शकता। म्हणून पुनर्वसनाची इमिजिएट तांकां पुनर्वसन करपाची गरज आसा। ह्या गाडेकारांक आदार दिवंक कांय NGO मुखार सरल्यात, पूण तांची पुनर्वसणूक करपाची महापालिकेची सध्या परिस्थिती ना। महापालिकेच्या नव्या मार्केटांतूय हे गाडेकारांक सुवात ना। तांचे खातीर NGO फुडें आयिल्ले आसात आणि तांणी म्हाका सांगलां की तांचे कडल्यान सगळ्यां कडल्यान डिटेल घेयात आणि तांचे भुरगे बाळांचे शिक्षणाची तरी जबाबदारी आमी घेतात अशें म्हणून म्हाका खूब जाणांनी कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा। त्या प्रमाणे आता सगळ्यांचे आमी डिटेल घेतले आणि फुडले जे प्लॅन आसात की तांकां खंय एकोमोडेट करचे, कित्याक रायट नाव आमकां मार्केटान तांकां आमी एडजस्ट करूं शकना, कित्याक मार्केटाचो पयलींच सगळो गोंधळ आसा। रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी, प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।